Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purun. Book your seat today. Limited seats available. रवींद्र भवन फाटल्या हाज्या वतीन सोलार पॉवर जनरेशना खातीर आमी आयज गॅडाच्या वतीन हांगासर सोलार रूफटॉप घातला. तितून 125 किलोवॅट पॉवर जनरेट जातली, वीच विल अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट ऑफ 60 lakhs रुपीज जो गॅडान एक्सपेन्स केला. आमकां दर म्हयन्याक जवळपास 1 लाख भर सेविंग हे कंटिन्युअसली रवींद्र भवना खातीर जातले. थँक्स फॉर द गॅडा फॉर दीस इनोवेटिव्ह प्रोजेक्ट. उरलेल्या रवींद्र भवन आणि सरकारी इमारतीचेर अशाच पद्दतीन सोलार पॉवराचेर वचप गरजेचें आसा. हांगा सादारण या रवींद्र भवनात 10,000 युनिट महिन्याक कन्झम्पशन जाता. हे आमी जे सोलर पॉवर प्लांट घातला रूफटॉपार तेजे 12 ते 13,000 युनिट महिन्याक जातले. सो ते दे वील जनरेट मोर दॅन वॉट दे आर कन्झ्युमिंग. आनी सरान सांगले तशें आमी जवळ 70,000 ते 1 लाख रुपया महिन्याक सेवींग रवींद्र भवनात जातले. वर्साक 8.5 लाख सेवींग जातले. सिस्टमाची रिकवरी त्या हेच्यान आमी सरान 6-7 वर्सान सिस्टमाचे कॉस्ट जे आमी घातला तोय रिकवर जातलो त्या इलेक्ट्रिसिटी. टेक्निकली तर कितले पावर तयार मेळटी रवींद्र भवनात? जनरली साधारण 3.5 ते 4 युनिट पर KW जाता. सो 120-125 युनिट असल्या कारणान जवळजवळ 600 युनिट 500-600 युनिट जातले. 400-450 युनिट जातले दिसाक जनरेट. त्यांचे कन्झम्पशन 10,000 युनिट आसा म्हयन्याक टोटल, आनी 12,000 वयर युनिटांचे जनरेट जातले.